कीर्तन 119 103 म्हणटा, तुजी बसूनी म्हज्या जिपेर कितली मधुर, म्हज्या तोंडांत मोव प्रास चड गोड. आमी एक ते उतार आमी नियाळया आनी म्हणया, तुजी बसवणी म्हज्या जिबेर कितली मधुर, म्हज्या जिबेर कितली मधुर, म्हज्या तोंडाक मोवा प्रास चड गोड. मोवा प्रास चड गोड. वय आमी जेजूकान घेताना, जेजू आमचे थंय येताना तो संतोष भरपूर रितीन आमचे थंय वळटा. मगच्यान एक पुटी हांव वस्तू टेन्शनार आसली, म्हाका कितें म्हणून आतां विसरला, पूण हांव मिसाच्या बलिदानाक वचून पाटी येताना म्हाका पवित्र उतार घालता म्हज्या मोतींत, सुमया थंय संतोष पाव, सुमया थंय संतोष पाव. ते उतार देवाची बायबलांत आसा, सुमया थंय संतोष पाव. आनी तो म्हाका समाधान दिता. देखून आमच्या कश्टांत, आमच्या अणवारांत बुजोवन दिवचे देवाचे उतार जावन आसा. देखून पवित्र आत्मा दिवची ती बळवंत तलवार जावन आसा देवाचे उतार. आनी ते उतार आमी कान घेवन स्तुती करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 119 116 म्हणटा, तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो हे जानेवारी म्हयनो एक बेसावंसो मनशाक म्हणटना आमी येताना आमी पळयता युद्ध जालें, झगडे जाले, हर एक प्रॉब्लम्स आयले. म्हज्या जिवितांत ती हांव साक्ष दिवंक आशेतां. जानेवारी पयल्या म्हयन्यांत आमकां देवान बसयल्लें फ्लॅट मेळ्ळें. बसा, देवान बसयल्लें फ्लॅट मेळ्ळें. आनी आमी शिफ्टिंगाच्या बिझीचेर आसल्यान आमचें रेजिस्ट्रेशन जालें. आनी शिफ्टिंग जाताना एक शुक्रारा ब्रेस्तार आमचें रेजिस्ट्रेशन जालें. शुक्रारा आमचें शिफ्टिंग जाताना राती 1 वरांचेर तशें जाल्यांत. आनी आमी सगळें सेट करचें नाका, मागीर फाल्यां करया म्हणून फाल्यां ब्लेसिंग आसून आयतारा म्हज्या णवऱ्या पाटी वचूंक आसलें. प्रेज लॉर्ड. आनी आमी विशेव घेतल्या. सकाळीं उठतना म्हजो उजवो पांय फुल्ल सूज आयिल्ली, म्हजे नी फुल्ल स्वेलिंग आसलें आनी म्हाका उठूंक तांकुना. हांव कुंटून गेलें, कालें जालां म्हाका सुचना. आनी काही मनीस शीर वंडरल्या कोण ना, मस्त हॅवी काम केलें न्ही म्हणून चिंतून ताल पसून मागीर भुरग्यांक इस्कालाक धाडूंक आसलें. पुरा तयाराय केली आनी परतून पळयल्यार स्वेलिंग म्हजें देवाना सेटींग करूंक म्हाका जातात ना, म्हाका दूख सुसूंक जातात ना, फडाफड आसली हाडा भितर. आनी केलें म्हज्या णवऱ्याक सांगलें, पूण ताणें म्हणलें अशें कोण ना, तूं इल्लें ताल पसून इल्लें बोस म्हणा लागलो. मागीर सुसूंक जायना, 11:30 जाताना आनी की फडाफड सुसूंक जायना. आनी मम्मी आनी हांव करन इमिडिएटली डॉक्टराक गेलें. म्हाका जाय आसलो डॉक्टर मेळ्ळो ना, कोण मेळ्ळो डॉक्टराक गेलो. आनी ताणें एक्सरे काडलें आनी तो म्हणा लागलो, तुज्या नी भितर काल्यांक इंजुरी जाल्या. ती काल म्हण कळना, MRI केल्यार कळटा. आनी संजेर इमिडिएटली MRI केली. तातूंत म्हजें लिगमेंट टेर जाल्लें दिसतालें. आनी व्हडलें सयत बँडेज दिलें म्हाका. आनी ताणें म्हणलें सर्जरी करीची आनी 3 म्हयने रेस्ट करीचे. प्रेज द लॉर्ड. ओके. हांव सुनयना म्हाका काल्या पासून तशें जालें म्हणून, कित्याक आमी एका संतोशार आसलें, देवान आमकां फोव केलें घर. आनी इमिडिएटली अशें कांय पडूंक की ना पूण ना, पुरय म्हाका विचारतात खंय पडूं लायन तूं म्हणून, पूण कांय पडूं ना न्ही, आपापी स्वेलिंग आसलें. आनी हांवूय न्ही म्हाकाय एक क्वेश्चन मार्क आसलें, कित्याक म्हजें थंय जालें. आनी मुखार हे 3 म्हयन्याचें म्हणटाना मस्त कशें जालें कामाक आनी वचूंक. मुगाच्यान मस्त पांय दूख आसलो. आनी एप्रिलार जाताना आमी फेब्रुवारीच्या एंडाक पळयतना झुजाची न्यूज आयकलें. आनी हर एकल्यांक कामांत हांव काडटलें. आनी म्हज्या णवऱ्याची कॉल आयली, आमच्या कंपनींत हांव कामाक काडटात आनी म्हजो पांय इंजुरी आसा, म्हाका काम करूंक जाता गे मुखार म्हाका गोत्तू ना. आनी म्हज्या णवऱ्याचे कॉलय आसा, आमकां कामांत हांव काडटा म्हाका गोत्तू ना म्हाका काम कितलें आसा, या आमकां सॅलरी दिनात. आनी म्हाका कितें करीचें म्हणून कळीत ना. म्हाका कालें करचें या म्हज्या मतीक कांय येवना. हांव सदां न्ही तूं बसुल्लीं, केदाळ म्हाका कांयच कळना. केदाळ म्हाका कालें हांव निराश जाल्या या म्हाका कितें मुखार कळना म्हणल्यार हांवें धांवून येवचें म्हज्या सक्रामेंताच्या जेजू थंय. कित्याक तो मुगासो इश्ट म्हजो. पयलें तर हांव वयती, कितें म्हणून गोत्तू ना, कितेंय बेजार या कालें म्हणी म्हाका कश्ट म्हणून बगतें जाल्यार खंयचें गय आसलें जाल्यार रिक्षा करून जाल्यार हांव येवन सक्रामेंताच्या मुखार बसतलें. आनी बसलीं सक्रामेंताच्या ती 3 घंटे काली दोळ्यांत हांव दुकान देंवतात. म्हाका गोत्तू ना जेजू म्हाका कितें मागाचें म्हूण आनी कितें मुखार जाता म्हणून म्हाका गोत्तू ना, कित्याक आमी लॉन काडिल्लें आसलें. आनी एप्रील म्हयन्यांत मलकी हांव रेतीर गेल्या त्या दाळा थंय मग्न जावन आसलें, एडोरेशन जावन आसलें.
आनी थंय म्हाका हे बँडेज घाल्ले म्हाका अनकम्फर्टेबल जातालें हांवें कान सोडलें म्हाका सोसूंक जायनातलें तातूंत उरलो शिरो म्हाका फटाफट जातालो हांव सांगलें जेसू हांव कान उडयतां तुवें म्हाका गूण करीचें तुजी स्तुती हांव करतां आनी तुवें म्हाका गूण करचें आनी त्या दिसता हांवें तें बँडेज काडलें ताचे मागीर हांवें तें घालूंक कुसना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्याच राती ब्रेस्तर एडोरेशन्सांनी जाल्या मागीर संजेर म्हज्या नवऱ्याची मेसेज आयली ह्या म्हयन्यांत आमकां एप्रील म्हयन्यांत आमच्या धन्यान ओपला पयल्यान तांकां सॅलरी दिना म्हणून सांगली सॅलरी दिवंक ओपपाला म्हणून एक मेसेज आयली तुका गूड न्यूज आसा देवान काकूत केल्या देखून आमकां कितें करूंक जायना तें देव करता मातेव 19:26 मनशाक तें असाध्य देवाक सर्व संगती साध्य आमेन प्रेज द लॉर्ड देखून तो बरवसो ती कुरपा त्या मागण्यांत त्या स्तुतींत मेळ्ळली आज ही जाल्यार हांव चलोवन वयतां थोडे फावटी म्हाका पांयांक ओळटा म्हळ्यार पयलींचें बरें तितलें ना पूण रिकवर जालां हांव आतां उबें रावना कितलो वेळ न्ही वय तितलेंय रावूंक जायनातलें म्हज्या हाडा भितर कांय बोळ नातलें बरें जातालें म्हाका दोनूय पांय स्ट्रेन भोगतालें पूण आज देवाची स्तुती करन ती बोळ ती गटाय त्या सक्रामेंतांत हांव वळल्ली म्हाका आजुनूय मेळटा आसा प्रेज द लॉर्ड कित्याक देव आमकां स्तुती करूंक आपयता सो स्तुतींत मात सुटका मेळटा वाटेर येताना देवाची स्तुती करता देवान म्हाका त्या दिसता हांव स्तुती करूंक शकता हर एका घडी हर एका मिनट तूं स्तुती कर तुजी पाड चिंतना येताना तूं स्तुती कर तुजे कश्ट येताना तूं स्तुती कर तुका पिडा येताना स्तुती कर कित्याक त्या स्तुतेंत राज करचो आमचो जेजू जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया